हॅलो दोतोर, हे कार्यावळीन आज आमचे बरोबर आसा डॉक्टर युजीन डिसिल्वा, गोंयचे नामनेचे बायलांचे तज्ञ रोग विशेषज्ञ. आणि तुमचे जे प्रश्न आसात म्हणजे बायलांच्या दुयेंसा विशीं, म्हणजे स्पेशली गर्भपिशवीची दुयेंसां, ओवरी म्हणजे तांती जे फॉर्म जाता ताचे विशीं दुयेंसां, पाळीची दुयेंसां किंवा आंगार धवें वचप किंवा एखादो कॅन्सर सारके जे तुमकां कितें म्हायती जाणून घेवपाची आसा जाल्यार फोन करात आमकां आणि आमी हांगा आसात. मुजरत फोन करात, घरान चर्चा करत रावं नाकात, फोन करूं येता. डॉक्टर, एक प्रश्न तुमकां खुबशे विचारता की बायलांच्या मनान प्रत्येक बायलांच्या मनान खुबशे फावटी आमी पळयलां की मनान एक धाकधूक आसता, स्पेशली जेन्ना तेंचे पिरियड इरेग्युलर जातात, मे बी इवन एट द मेनोपॉजल एज. तांकां दिसता की आपल्याक कॅन्सर बी जावना म्हणून, म्हणजे मातशें चड जालें, मातशें कमी जालें. तर म्हाका दिसता एक कॅन्सर स्क्रिनींग एक इम्पॉर्टंट टेस्ट आसा. हाव यू गो हेड विथ दीस? वॉट यू मीन बाय कॅन्सर स्क्रिनींग? कित्या खातीर गरजेची आनी कशी करप? पळय, पयलीं म्हणल्यार आमी हें दवरपा जाय मनान की चडशे आतां खूब बायलांक ब्रेस्ट कॅन्सराचो अवेरनस जाला. बरोबर, समजता न्ही. आतां खूब जाण बायलो कितें ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करता आनी तांकां गांठ बी कितें दिसल्यार ते रोखडे डॉक्टराक मेळटा, नाल्यार अल्ट्रासावंड करता, नाल्यार मॅमोग्राफीक वयता. करेक्ट. मात खरी खबर आसा की आमच्या देशान सर्वायकल कॅन्सर म्हणजे गर्भपिशवेचो तोंडाचो कॅन्सर जो आसा तो कॉमनेस्ट कॅन्सर. आतां ह्याच खातीर हे सर्वायकल स्क्रिनींग जे करपाचें आसा, सर्वायकल कॅन्सराचें स्क्रिनींग करपाचें आसा, तें व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां ते स्क्रिनींग करपाक म्हणून एक सादी टेस्ट आसता, तो पॅप्समेर. खंयचोय गायनोकॉलॉजिस्ट तो टेस्ट करपा जाता. आनी म्हूण तूं प्रत्येक बायलेन हे टेस्ट वर्सा एक फावटी केले. आतां खंयच्या बायलेन करपा जाय ते 20 ते 60 पर्यंत आसा जे बायलो, तांच्यांनी इफ ओनली दे आर सेक्शुअली एक्टीव तांच्यांनी हे टेस्ट करपा जाय. कोणाक गर्भपिशवी ना तांची करपाची गरज ना. समजता न्ही. आनी हेंच्यांनी ही टेस्ट केल्यार एवरी इयर केल्यार तांकां गर्भपिशवेचो तोंडाचो कॅन्सर म्हणजे आमी सर्वायकल कॅन्सर जो म्हणटा तांकां जावपाची चान्सीस 95% कमी करपाक शकता. अच्छा, सो ऑलमोस्ट प्रिवेंटेबल अशें म्हणूं येता प्रॅक्टिकली. आनी प्रॅक्टिकली प्रिवेंटेबल म्हणून. आनी हेच्या फुडें आतां कितें जालां आमकां कळ्ळें आसा की वॅक्सीन एक आयला. समजता. ती वॅक्सीन घेवन तांच्यांनी ते HPV इन्फेक्शन जे जाता, जे कॅन्सर कॉज करता, ते इन्फेक्शन जावपा ना तांकां. देखून सगळ्या बायलांनी तांच्या डॉक्टराक मेळपाचें आनी हे इन्क्वायरी काडपाची ती वॅक्सिनाची एक आनी दुसरी म्हणल्यार ती पॅप्समेराची दुसरी. डॉक्टर, हाचेर मातशें आमी डिस्कस करया मागीर. आमकां एक प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो, म्हाका दिसता कट जालो. म्हाका सांगा डॉक्टर, तुमी म्हणटाले की वॅक्सीन आसा न्हय, वॉट इज द रोल ऑफ दीस वॅक्सीन? एकच मिनीट हॅलो हॅलो. विचारात. हांव परवरच्यान उलयतां. म्हजी एज 23 आसा. 23 वर्सां. विचारात. म्हाका एक सांगपाचें आसलें की म्हणजे हे आसा न्ही, म्हयन्याची जी मेनिस्ट्रियल सायकल येता पळय, ती मातशी इरेग्युलर आसा. हे डॉक्टराकूय कन्सल्ट केलें. ते आयर्न म्हणजे अशे टॅबलेटी बी दिता, पावडर्स दिता, ते घेता तो पर्यंत बरें आसा आनी स्टॉप जातकूच परत हे जाता. एक मिनिट, दोन प्रश्न आसा. इरेग्युलर म्हणजे कितें? बेगीन जाता, मदीं ब्लिडींग जाता, काय पिरियडाची म्हणजे ड्युरेशन वाडटा, म्हणजे म्हयन्यान जावपा 1.5 म्हयन्यान 2 म्हयने जाता? म्हणजे 1.5 म्हयन्यांनी बी जाता. म्हणजे ते टॅबलेटी घेता पळय तो पर्यंत ओके, म्हणजे नॉर्मल जाता आनी स्टॉप करतकूच परत फुडें वयता. पण आर यू शुअर तुमी फक्त आयनाच्यो टॅबलेटी घेवन तुमचे पिरियड रेग्युलर जाता, काय आनी कसले टॅबलेट दिता डॉक्टर? ना, आयनाचेच दिता आनी एक सिरप दिता ते हे सारके जावपाक, रेग्युलर जावपाक. कसले सिरप घेता तुमी चडशे फावटी? तेजें नांव आसा सायक्लोसेट म्हणून, होमिओपॅथी टायप. बरें म्हाका सांग बाय. हॅलो ना, एक गेले. ओके, एनीवे. चड करून कितें आसता, फर्स्ट थिंग म्हणल्यार तेणी टेस्ट केल्ले आसा की ना ते पळोवपा जाय. हांवें तुका आतांच सांगलेलें. बरोबर. तिका थायरॉयड डिजीज आसपाक शकता. करेक्ट. तिका PCOD आसपाक शकता. करेक्ट. तिका डायबिटीज आसपाक शकता. तिचें वजन कमी आसपाक शकता, वजन चड आसूंक शकता. आतां हे सगळे पयलीं पळोवचें पडटलें. आनी म्हूण तूं तिका खरें हांचो प्रॉब्लेम आसा, मागीर ट्रिटमेंट त्या प्रमाणे तो दिवपाचो. बरोबर. आतां ती सायक्लोसेट घेता. सायक्लोसेट म्हणल्यार कितें? सायक्लोसेट इज एन आयुर्वेदीक प्रिपरेशन. ताजें कितें, आतां नॅचरल जे इस्ट्रोजन आसता, फायटो इस्ट्रोजन म्हणटा, कॉल येता जाल्यार घेवया तुमी सपयात. ते फायटो इस्ट्रोजन जे आसता तातूंत तिका बरें दिसल्यार म्हणजे चड करून तिका पिरियड इरेग्युलरिटी आसतलो, तिणें डॉक्टराक वचून मेळपाचें आनी टेस्ट करून घेवपाचें. टेस्ट म्हणजे बेसिकली शी शुड रिफर टू अ गायनोकॉलॉजिस्ट, प्रॉपर इव्हॅल्युएशन करून घेवप आनी मागीर त्या प्रमाणे ट्रिटमेंट करप. जस्ट टायमिंग गुळी घेतली, बरें दिसला, मागीर वचून अशें करपा जायना. डॉक्टर, म्हाका सामको फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो. या
दोतोर विचारात. हांव परेश उलयतां. परेश बाब प्रश्न विचारात. हय दोतोर, फाटीं हांव बायलेक घेवन गायनेका कडेन गेल्लो न्ही, सो ताणें म्हाका सांगलें की म्हणजे बायलेक पॉलिफॉइड म्हणटा तें जाला म्हणून. पॉलिफॉइड आनी लेप्रोस्कोपी करून तें सर्जरी करची पडटली म्हणून सांगलें. सो दोतोर म्हजो प्रश्न असो आसा की ते पॉलिफॉइड जाले न्ही जाल्यार ऑपरेशन करूंकूच जाय, कित्याक आमी आतां 2 म्हयन्यांनी करूंक सोदताले. आनी सेकंड थिंग दोतोर, ते कित्याक लागून म्हणून अशें जाता, जावपाक कारण अशें कितें? आतां पळय, तिका त्रास कितें जाताले ओ पॉलिप मेवचे पयलीं? तिका चड ब्लिडींग जाताले? ना त्रास तशें कांय जावना. आतां कशें कळ्ळें ते पॉलिप आहा म्हणून? रिगार्डिंग आमी कन्सिविंग प्रॉब्लेमा खातीर आमी दोतोरा कडेन गेल्ली, सो तेन्ना दोतोरान चॅकअप करतना सांगलें की अमकें अशें आसा म्हणून. बरें, आतां म्हण तूं ते पॉलिप आसा जाल्यार पॉलिप म्हणटात एक धाकटो मांसाचो कुडको आसा तो, समजता? ते चडशे ते गर्भपिशवीच्या भितरल्यान येता भायर तो, समजता? आनी अशें आसत जाल्यार तुका काडचीच पडटली ती, कित्याक म्हणून तूं काडना जाल्यार तुका तो भुरगीं जावपाक त्रास जायत आसतले. आतां जेन्ना आमी काडटा ते आमी ते एक हिस्ट्रोस्कोपी आतां सांगलेलें तशें एक पिशवेन भितर दुर्बीण घालून पळयता ती आतां पॉलिप खंयच्यान भायर येता ती, आनी ती पळोवन मागीर ती पॉलिप काडटा आमी भायर. ताचे नंतर त्याच बरोबर भुरगीं जायना म्हणून ताका लेप्रोस्कोपी केल्ली बरी आसतली. म्हणजे म्हज्या अदमासान एडवायस दिल्लो आसा तो बरो एडवायस आसा आनी ताणें ते करून काडून घेवप गरजेचें आसा. डॉक्टर, म्हाका सांग, एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो या विचारात. प्रगती, मातसो घरा कडेन टीव्हीचो आवाज कमी कर. तुका दिसतले आमी, तू कांयच भिवू नाका. विचार विचार आयकू येता. म्हाका फायब्रॉइड प्रॉब्लेम आसा डॉक्टर. प्रॉब्लेम आसा, भितरल्यान आसा म्हणून सांगल्या. केदें आसा? टीव्हीचो आवाज कमी कर. तुका आमचो आवाज आयकू येता न्हय? सांग केदें फायब्रॉइड आसा, खंय आसा, केन्ना, एज तुजी एज कितली? 35 आसा. भितर आसा पिशवेन 3 आसा म्हणून सांगलें डॉक्टर. मेडिकलान चेक केल्लें. हय. ते म्हणटा मोठे जातकीर काडुया, आतां काडपाची गरज ना. हय. भुरगीं आसा तुका? हय, दोगां आसा. अच्छा. वखद कांयच दिवना डॉक्टर, फक्त म्हज्या पोटान दुखता डॉक्टर. म्हयन्याक पोटान दुखता पिरियड जाली की. म्हाका सांग, खूबच दुखता तुज्या पोटान? खूबच दुखता. एक टायम टॅबलेट, मॅक्सल टॅबलेटी घेवचे पडटा. 3 सुद्दां दिसाक घेवचे पडटा डॉक्टर. बरें, आतां आतां तुका आनी भुरगीं जाय की नाका? ना, दोगां आसा. दोगां आसा न्ही तुका भुरगीं? पळय, अशें आसा तें. आतां म्हण तूं तुज्या म्हयन्या तुका पोटान खूब दुखता, 2 उपाय आसा. एक म्हणल्यार गुळयो घेवन पळय तूं, ते दूख कमी जाता जाल्यार. म्हण तूं दूख कमी जाता जाल्यार गुळयांनीच मॅनेज करुया थोडी वर्सांक, तुका तशें बरें न्ही. आतां म्हण तूं तुजी पाळी हेवी जाता, खुबूच जाता, पोटानूय खूब दुखता, मागीर तुका उपाय एक आसा की ती गांठ काडपाची. आतां म्हण तूं तुका भुरगीं आसा म्हणून ती गांठूच काडून कांय फायदो ना, कित्याक चान्सीस आसा ती परत अशी ती फायब्रॉइड जेवपाक शकता. म्हणजे तुका आनी भुरगीं नाका जाल्यार म्हज्या अदमासान ह्या बायलेन ती पिशवीच काडून घेवपाची. आतां कितें आसता, ती मेडिकलान गेल्ली म्हणून दोतोर म्हणटा ती 35 इयर्स आसा, मातशे भुरगीं आसा. कितें सगल्यांकूय मातशें हें दिसता की कितें रोखडे बायलांक हिस्टेक्टमी करपाक म्हणून इतलें बरें न्ही. म्हज्या अदमासान ती एडवायस दिल्ली तिका, ती बरी एडवायस की मातशें पळोवया, वाडल्यार काडया. बरोबर. मात तिका खूबच दुखपाक लागल्या, ती क्वॉलिटी ऑफ लायफ क्वॉलिटी ऑफ लायफ जर अफेक्ट जाता जाल्यार समथींग हॅज टू बी डन. आनी तिका वखद म्हणजे अमकें स्पेसिफीक वखदूय काय आसना, सो वन वे दे हॅव डन द गुड जॉब अशें म्हणून येता. हय, मात तेणें फक्त पळोवपा जाय की तिका हेमोग्लोबिनूय उणें जाता जाल्यार, तिका ब्लिडींग चड जाता जाल्यार कळपाना. थोड्या बायलांक कितें चडूच हें जाता आनी तांकां अशें दिसता की टायमा प्रमाणे तांकां खूबच ब्लिडींग जाता, अशें जातलें म्हणून ते कांयच करना. बरोबर. हेमोग्लोबिन करून घेवपाक. डॉक्टर, म्हाका सांग, एक प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो. डॉक्टर. नमस्कार. माझा प्रश्न तुमकां आसा की जनरली मेनोपॉज जाल्यानंतर जे कॅल्शियम टॅबलेटी दिले जातात, तर अशें वाचलां की त्या कॅल्शियम टॅबलेटीन कितें सायड इफेक्ट जाता, नॅचरल कॅल्शियम घेतलेले बरे म्हणून. मातशें हेचेर तुमी मेडिकली मातशें क्लियर केल्ले बरे की हे एक्चुअली वेदर इट इज हाऊ फार इट इज ट्रू. हाऊ फार ट्रू म्हणजे बेसिकली नॅचरल सगळेच घेतलेले बरेच असतात, पण तरी पण डॉक्टर हांगा बशिल्ले आसतात. ताणें विचारलें, ताणें क्वेश्चन कितें विचारलें की मेनोपॉज जाल्या उपरांत कॅल्शियम सप्लिमेंट आमी म्हणजे टॅबलेट्स घेता इज रिकमेंडेड बाय सम ऑफ द डॉक्टर्स. तो म्हणटा, मागीर तांचो प्रश्न आशिल्लो की जर नॅचरल कॅल्शियम घेतले ताची गरज ना, सो ही वॉन्ट्स यू टू एनालायज दीस, म्हणजे हाचेर तुमचें भाश्य करात की नॅचरल घेतलेले बरें काय कॅल्शियमचे घेवपाचें आसा, जाल्यार नॅचरल घेतल्यार कितें घेतल्यार बरें. बरें, एक म्हणून हें आसा की म्हज्या अदमासान
you should not wait for menopause to start with calcium. Absolutely. समजलं न्ही? Correct. If you want the benefit of calcium, you should start after the age of 30. आमी हे लक्षात दवरपा जाय की कितें आसता आमचे बोन फॉर्मिंग एक्टिविटी जे आसता ती पीक जाता between 20 to 30 years of age. After 30 years of age, तुका इतली बोन फॉर्मिंग एक्टिविटी आसना कित्याक ते जे सेल्स आसता बोन फॉर्म करपाक ती कमी जायत रावता. आतां ती मेनोपॉज जावन एक्यूट जाता म्हणजे चड जाता. तुका कितें आसता बोन फॉर्म जावपाक फक्त कॅल्शियम नाका ते सेल्सूय जाय पडटा ते फॉर्म करपाक. ती कमी असल्यार कितली कॅल्शियम दिवं तुजी बोन फॉर्मिंग इतली हे जावपाना. समजता न्ही? म्हणजे एक ताका एडवायस पयली म्हणल्यार कॅल्शियम शूड बी स्टार्टेड अर्ली. आता कोणाच्या डायटान सफिशियंट कॅल्शियम आहा ताणी घेवपाची गरजूच ना. नॅचरल घेतल्यार आनी आर्टिफिशियल घेतल्यार एकूच म्हणजे गरज इफ शी कॅन गेट नॅचरल दी शुड गो. दॅट इज द बेस्ट थिंग. डॉक्टर म्हाका सांग फुडलो प्रश्न आसा. हॅलो हॅलो या विचारात. हांव रोहिणी मोर्जे उलयतां मोर्जेसून. रोहिणी बाय विचार. म्हाजी एज 50 वर्सां आनी म्हाका मुतोंक जाताना जळजळटा आनी आयच्यानूच बोमले कडेन दुखता. तर 2 डॉक्टरांक मेळ्ळी पण हे जायना कमी जायना. बायगो तुजे मुताक इन्फेक्शन आसा? ना काय ना तशें. मूत तपासलेले आसा? ना न्ही? डायबिटीज बी काय ना. नाही मूत तपासून घेतला? हय घेतलेले पयली नाही आता जळटा तेन्ना आता तपासून घेतला? ना ना घेवंक ना. बरें एक काम कर पयली तुजे ते मूत तपासून घे पडटा न्ही? कित्याक फर्स्ट म्हणल्यार इन्फेक्शन आसा की ना ते आमी पळोवपा जाय. दुसरें म्हणल्यार अशें बायलांक पाळी बंद जाल्या नंतर अशें जावपाक शकता. बरोबर. आनी म्हूण तुका इन्फेक्शन ना जाल्यार म्हजो एडवायस तुका वचून एक बरोसो गायनेकॉलॉजिस्टाक वचून मेळ. तो तपासतलो तो पळयतलो तुका कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार. बरोबर. आनी थोड्या गुळयांनी ते खूब बरें दिसतलें तुका. बरोबर. मातसो डॉक्टर आमकां आनी एक प्रश्न आयलो आसा. हॅलो हॅलो विचारात. म्हाका एक प्रॉब्लेम आहा की म्हयन्याचे पाळी जाता न्हू ती म्हाजी रेग्युलर जायना. हांव 19 वर्साचें आहा. कितें म्हटलें? हांव 19 वर्साचें आसा. 19 वर्साचें आसा. हय. तर म्हाजी ती म्हयन्याची पाळी जाता ती रेग्युलर जायना. पयलीं 15 दीस जाली आनी आतां 3 म्हयने जावकूच ना. सो हांव डॉक्टराक मेळ्ळें ते गायनेकॉलॉजिस्टान म्हाका 3 म्हयन्याचे टॅबलेटी दिले ते घेवन हांव जालें सामकें म्हयने. पूण आतां परतून ते स्टॉप केले जाल्यार परतून जावकूच ना. आतां कितले म्हयने जाले तुका जावना? आतां एकूच म्हयनो जाला जावंक ना. 1 म्हयनो जावना. ते स्टॉप केले जाल्यारूच जावंक ना. बरें आसा. आतां म्हाका सांग तुजें वजन कितलें? वजन 37. वाडय तें वजन. समजता न्ही? तुजें वजन खूबच कमी आसा बाय. समजता न्ही? वजन वाडल्यार तुका कांयच पिरियडाचो प्रॉब्लेम जावपा ना. मात तुवें तुजें थायरॉयड टेस्ट करून घेतल्या? ना थायरॉयड टेस्ट करूंक ना. ती थायरॉयड टेस्ट करून घे. समजता न्ही? साखरेची टेस्ट करून घे, शुगर टेस्ट करून घे. आनी म्हूण तूं हांकां कांय प्रॉब्लेम ना. मातशें जेवण वाडय तुजें, चॉकलेटी खा, कितें गो आनी वजन वाडल्या नंतर तुज्या आपशी पाळयेचो प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट जातलो. बरोबर. सो म्हाका दिसता डॉक्टर एक इम्पॉर्टंट प्रश्न ताणें विचारलो की हे पळय तुमी म्हणलें की वजन कमी आसल्यारय ताचो म्हणजे पाळीचो प्रॉब्लेम येवं शकता. वॉट इज म्हणजे हाव इट गेट्स कोरिलेटेड? सी weight is very important for reproduction. See people who are underweight आमी हे चिंतपा जाय पाळी कित्याक म्हणून नाही मग कित्या खातीर जाता असो एक लोकांचो एक वी आर 2 डिफरंट एक्स्ट्रीम्स. एक जी आसा ती भरपूर मोठी जात आसा. दुसरी अंडर द म्हणजे फियर ऑफ पुटिंग ऑन वेट म्हणजे सो कॉल्ड 0 फिगर म्हणजे करिना कपुराचे कोणाचे आसा नक्की म्हाका खबर ना. पण दे आर म्हणजे मायनस फिगरा कडेन रावपाचो प्रयत्न करतात. सो आय वॉन्ट यू टू एनालायज इन बोथ दीस एस्पेक्ट्स अँड गिव युअर एक्सपर्ट ओपिनियन. आतां कितें आसता पाळयेचो कारण कितें? The whole point of a period is that a woman is in the reproductive age. So her purpose is reproduction. Correct.